कशी आसा सगळ्यांक खबर आसा आणि हे इश्यूज मुखार कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणल्यार CZMP 2011 आणि फुडारात 2019 ह्या कायद्यात हे डिसायड जातले. आता कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन CZMP 2011 तयार करपाक सगळे गोंयचे पंचायतींनी खूब लोकांनी भायर सरून आपले मॅप तयार केले आणि सबमिट केले आणि तो CZMP 2011 6 नोव्हेंबर 2022 नोटिफाय जालो. तातूंत भरपूर चुको आसात, लोकांक जे सांगलां ते करूंक ना. पूण आतां 14 तारखे ह्या म्हयन्याच्या आमकां थोडे पंचायतींतल्यान कळून आयलें की पब्लीक नोटीस घाल्यात आणि लोकांक सांगलां की CZMP 2019 तयार जालो आणि ताजेर तुमकां कमेंट करपाक फक्त 20 तारीख लास्ट डेट म्हळ्यार फाल्यां. आणि जायते पंचायतीन असली नोटीसी येवंक ना, जायते पंचायतीन नोटीस घाल्या. सो हे लोकांक सगळ्यांक एक व्हडलो हुस्को जालो की बाबा आमकां CZMP आमचे माथ्यार सरकार घालूंक सोदता काय. आणि हे पळोवन आमी थोडे नागरीक भायर सरले आणि आयज डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंटाक मेळ्ळे आणि डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंटाक आमी जेन्ना हे ताजे मुखार दवरले तो म्हणपाक लागलो ना आमी कन्सल्टेशन करतले, लोकांक सारको टायम दितले, हे तेणें आमकां तोंडान आश्वासन दिलां. आमी ताका सांगलें की तूं प्रेस स्टेटमेंट काड, कित्याक सगळे लोकांक गांवांनी प्रेस नोटीस आयल्या की 20 तारीख लास्ट डेट, जाल्यार तुमी आज इमिजिएटली प्रेस नोट काडूं जाय. पूण ताणें काडपाक तयारी सांगूंक ना आणि आमकां सांगलां की तुमी प्रेसाक सांगा. सो हे एक्चुअली कांय कन्फर्मेशन इन रायटींग ना, पूण तरी आसतना ताणें तोंडान आश्वासन दिलां. पूण आमी लोकां कडेन मागतात की तुमचो गांव राखूंक जाय आणि गांव भाव जे आसात जे दर्यादेगेर रावतात तांकां राखूंक जाय. सगळ्यांनी हे CZMP 2019 गांवांनी आपले आतांच स्टडी करपाक स्टार्ट करचे. ते गुगल ड्रायव्हाचेर अपलोड आसात, ते शेअर सगळे आमी करतात सगळ्यां कडेन. आणि तुमी हाजेर जे करेक्शन आसा ते आतां करून घेवपाक जाय. फाल्यां नोटिफाय जालो म्हणटकीर हो कायदो कोर्ट पासून हेच डॉक्युमेंटाचेर आपले डिसिजन घेतात. आमी येयल्ले आणि 2021 आमी तांकां हे सबमिशन घातलेलें आमची विलेज पिल्यान म्हारा जेन्ना तेणी नोटिफिकेशन काडलेलें 2019 आमचे विलेज पिल्यान म्हारात कसो हो प्लॅन जाय हो CZMPचो तो आमी तांकां आमी हांगासर तेंचे हितून आमी इनवॉल्ड केल्लो आसा. आतां आमी साहेबाक मेळोंक येयल्ले डायरेक्टराक, तेन्ना हांवें ताका ही आमची लेटर इनवॉल्ड केल्या ती ताका परतून दाखयल्या, तेणें वाचून पळयला ती. आणि आमी टायम मागला तेजे कडेन. आख्खे गोंयच्या लोकां कडेन आमी मागता की सगल्यांनी हितून पार्टिसिपेट करून एक्टिवली पार्टिसिपेशन दिवन आपलो गांव राखपाचो. कित्याक आमच्या गांवांत पळय रिवर्स पळय भितर सरल्या आणि आमी सगळे तेजेर पोट भरता. जरी तर हेणी ते सोडून आपल्याक जाय तशी तर मनमानी करून सरकारान आपल्याक जाय तशें हें दाखयलो, तेजो स्टेटस चेंज केलो जाल्यार आमी गोंयचो लोक सारको त्रासान पडटले. म्हणून हांव मागता गोंयच्या लोकां कडेन आमी ते साहेबा कडेन टायम मागला, आमकां आनीक 2 म्हयन्याचो टायम दी हितून पार्टिसिपेट करपाक सगळ्या लोकांक घेवन. तेणें सांगलां आपण ही लेटर काडटा म्हणून. सो आतां 2019 हो CZMP प्लॅन आतां सडनली म्हणपाक लागले पंचायतान नोटीस येयला आणि बाय 20 येता भितर सांगला बाय तेजी रिप्लाय करपाक जाय, कितें ऑब्जेक्शन आहा ती. सो कांय पंचायत आज पासून खबरूय ना, कोणें डावनलोडूय केलो ना, नोटीस बोर्डारूय मारले ना. ताका लागून आमी येयल्ले आयचे डायरेक्टराक मेळपाक सांगपाक हो टायम तुवें 6 दीस दिला तो पावना, आमकां 2 म्हयने तरी जाय म्हणून. सो डायरेक्टरान एक एश्युरन्स दिला, तें कितें मिसअंडरस्टँडींग जालां. ते नोटीस पंचायतान वचपाक नाका आहलें, खाली BDO लेवलाचेर आसपाक जाय आहलें. सो तो आतां BDOचे लेवलाचेर सोन फुडलो प्रोसेस जसो 2011 केलो, कन्सल्टींग आनी टायम दिलो, आमकां मॅपिंग करपाक सगळें स्टडी करपाक टायम दिता म्हूण सांगला. आतां भितर सांगलां, आतां तोंडान सांगलां. म्हाका दिसता तेमी आतां एक सर्क्युलर कितें काडून सांगपाक जाय अमको टायम आमकां केन्ना स्टार्ट जालें तें कन्सल्टेशन वो आमकां न्यू प्लॅन कोण आमगे सजेशन दिवपाक कितलो टायम दिता आमकां कळपाक जाय. सो आतां भितर सांगलां ते भाशेन पार्टी आमी 2011 सगळ्यांनी प्लॅन केलो, तेजे भाशेन ह्या प्लॅनाचे आमी इंट्रस्ट घेवपाक जाय. कित्याक आमची रिवर आमकां सांबाळपाक जाय आणि आमचे नुस्त्याक खंय जाता, आरयो खंय मारताय, आमचे झाडां खंय दवरता, हे सगळे आमचे रिवर सारून मार्क केल्ले आसता. आणि तेच हे पार्टी हेय रिजनल CZMP प्लॅनाचेर येवपाक जाय, ही आमची मागणी आहे. म्हणून आमी आयज मेळपाक येयल्ले. म्हाका दिसता आमकां साहेबांनी टायम मेळटलो
आनी आमकां जाय ते भाशेन लोकांक जाय ते आमच्या नुस्तेकारांक शेतकारांक जाय ते भाशेन आमचो CZMP प्लॅन 2019 जातलो. ना टायम अजून कांय सांगलो ना पूण टायम तितून जाय तितलो टायम दित म्हणलो. पूण आतां लास्ट जर टायम फाल्यां जर 20 तारीख आनी लास्ट 20 डेट तारीख. आशिल्ली तुमकां लायल्यार आमी ते आतां फुडें तोंडानूच सांगता तोंडानूच सांगला. सो लोकांचो प्रेशर पळोवन सरकार मातसो फाटीं सरला आनी सांगता की आतां आमी टायम दितले पूण हेंय तोंडीच सांगला. सो आमी आतां हे मॅप जे आसात ते लोकांच्या हातान आतां पावल्यात. सो आतां लोकांनी हाजेर काम करून आपल्याले सगळे मॅपिंग करून आपले गांव आनी आपल्याली लायफ आहा ती सांबाळपा जाय. तुमी फाल्यां परतून मेळटले जावं ते नोटिफिकेशन मागतले कित्याक फाल्यां लास्ट डेट आहा 20 तारीख. सो मागीर तेजे आमी एक पयलीं बरोवन तांकां मागतले की तुमी हे नोटीस काडात आनी नाल्यार कन्फर्मेशन कशें भशेन लोकां मुखार दवरात. पूण अशें आसा की डायरेक्टर आतां ऑफिसान आसा तुमच्यांनी तांकां मेळपाक ना देर इज सम मिसकम्युनिकेशन इन दीस रिगार्ड. तशें कांयच ना. जी पब्लीक हियरींग जेन्ना CRZ नोटिफिकेशना प्रमाणे जे कितें आसा पळय ते सगळे आमचे डिपार्टमेंट फॉलो करतले आनी तेज्या प्रमाणे सगळ्यांचे कितें ऑब्जेक्शन सगळें कितें आसा ते वी वील गो एज पर द नोटिफिकेशन. सगळ्यांक सफिशियंट टायम दिलो गेलो वतलो. देर इज सम मिसकम्युनिकेशन दॅट हॅज हॅपन्ड की 2 दिसान ना जाल्यार अशें जातलें. देर इज नथींग लायक दॅट. तशें कांयच ना आनी आमी ताजेर सारखे नोटिफिकेशना प्रमाणे जी टायमलायन आसा ती फॉलो करतले आनी सजेशन ऑब्जेक्शन्साक प्लॅन जेन्ना वतलो तेन्ना आमी सगळ्यां कडल्यान सजेशन ऑब्जेक्शन मागयतले आनी ती हियर करून ताजें कितें डिसिजन आसा पळय तेजे प्रमाणे ते आमी करतले. आतां नोटिफिकेशन काडटा फॉर डिपार्टमेंट ना डेटा डिपार्टमेंटा कडेन मागयल्लो आमी अजून पब्लिकां कडेन तशें आमी हें करूंक ना अजून ती एका वचूना तो फॉर पब्लीक हियरींग. पब्लीक हियरिंगाक एज पर CRZ नोटिफिकेशनान ज्या प्रमाणे आसा पळय प्रोविजन त्या प्रमाणे डिटेल पब्लीक हियरींग ऑफ ऑब्जेक्शन सगळ्यांचे जे कितें आसा पळय दॅट वी वील हियर. प्लॅन फॉर 2019. हय हय तांकांय तेच कितें तरी कन्फ्युजन जाल्लें सो ते हांवें तांकां ऑलरेडी क्लॅरिफाय केला आनी तांकांय हांवें समजून सांगलां आनी ते ऑलरेडी बट ते आमकां सांगता की डेट वाडोवन दिता आमी सांगला ऑफिशियल अशें ते ना सांगता. डेट वाडोवन दिवपाचें न्ही. डेट तांकां डिटेल एज पर CRZ नोटिफिकेशन जितलो टायमलायन आसा तो अजून हांवें वचूंकूच ना हांव पब्लीक हातून पब्लीक हियरिंगाक अजून हांवें घालूंकूच ना न्ही. जेन्ना पब्लीक हियरिंगाक वतलो तेन्ना जो सफिशियंट टायम जो कितें आसा पळय नोटिफिकेशना प्रमाणे तो सगळो डिटेल तांकां टायम दितले तांची सगळी ऑब्जेक्शन्स कितें आसा दॅट वी वील कितें आसा ते आमी पळयतले वील हियर देम. सो डेट डिक्लेअर करूंकूच ना म्हणटा. ना अजून आमी हें करूना. अजून पब्लीक हियरिंग केन्ना जातले ते आमी डिक्लेअर करूना. सो ते डिक्लेअर जातले न्यूजपेपरान पब्लीश जातले. न्यूजपेपरान पब्लीश जातकूच सगळ्यांक तेजेर ऑब्जेक्शन घालपाक टायम दितले. एज पर CRZ नोटिफिकेशन तांकां 30 to 60 days तो कितें टायमलायन आसा पळय तो तांकां पेपरान येतले डिटेलान आमचे हे जातले पब्लीक हियरिंग केन्ना आसा कितें आसा खंय आसा आनी ताजेर ऑब्जेक्शन घालपाक कितलो टायम आसा डिटेल येतले. इट इज नेवर 2 दिसान अशें केन्नाच हें जायना कळ्ळें न्ही. 2 दिसान हे दी ना जाल्यार हें आसा अशें खंयच्याय जातून ना आनी अशें खंयच करचें ना.